Alleluia, 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 Alleluia. Bhakti itu simat tujuh duka tumat malu. Daya tuwe bisul katlolo. Duk tono biasul yasul. सर्वेस पर तुमचे सोफे आसूं, तुमचे सोफे आसूं. सामाथेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुया. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंक काट्यार बसून आसल्या माते उमळल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, हे म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकाकार आनी दुसरे फातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सोबे पंक्तेर बसले. हे फरिसांवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकाकारां आनी फातक्यां सांगाता कथा जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वयसाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां फातक्यांक कापोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू बाळका थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो पयलो दीस आनी ह्या सगळ्या फेस्ताचो विशय जावन आसा क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया. क्रिस्ताचे शेगूण आपणाव, क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक, क्रिस्ता थंय लागीं सरूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. हातूंत पयलें मॅट जावन आसा पवित्रपण. पवित्रपणाक आपोवणें हें देवाचेंच देणें. हें वर्तें देणें आमकां लाभलां. शेवट आमच्या मतींत आसा. खंयचेंय काम जावंक पुरो, खंयचेंय आमी आमच्या जिवितांत एक शेवट जोडोवंक आशेत हांव तर ताका जायत ती मिनत आमी काण घेवंक आसा, मिनत आमी घेवंक आसा आनी हंतांक एक एक हंत वयर वयर सोडून आमी तो शेवट पावोवंक आसा. आनी आज आमी नोवेनाच्या पयल्या दिसा सावन सुरवेलो अंत जावन आसा पवित्रपण. खंयसर पवित्रपण आसा थंयसर देवाचें आजरपण आसा. आनी ह्या देवाच्या आजरपणांत रावूंक, क्रिस्ताक लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक, क्रिस्ताचो तो मोग आपणावंक प्रत्येक रितीन आज आमी नियाळ करता. पवित्र स्नान लाभल्लें आमकां सर्वांक हें वर्तें आपोवणें लाभलां. देवानंद आमकां विसलां. देवानंद पयलें मॅट काडलां. पवित्र पुस्तक सांगता, हांव भाग्यवान आनी तुमी भाग्यवान जाय. हांव मात्र भाग्यवान म्हूण मात सांगिना. हांव भाग्यवंत, तुमी भाग्यवंत जाय. एक पावटी एक मिठाची बावली दर्या सरशी येवन म्हणाली, तूं कोण? दर्या म्हणालो, ये आनी पळय. आनी ती मिठाची बावली त्या दर्यांत गेली आनी त्या दर्यांत एक जाली. त्याच प्रमाणे जेजू थंय एक जावंक हें आपोवणें आमकां लाभलां. पुरण्या सोल्यांत उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता, देवान आमकां ताच्याच सारक्याचो
आनी सुरूपायसो जावन रचला. म्हळ्यार आपलें पोवन पवित्र पोवन ताणें मनशां थंय वांटून घेतलां. पूण देवान आमचें थंय वांटून घेतलें तें पवित्र पोवन आमी आमच्या पातका दुवारी तें आमी सांडून आमी देवातावन आमी पयस केल्या. ही आमकां पुरण्यासोल्यान तरी एका पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. पूण नव्या सोल्याच्या सुरवेर आमच्या मोगान देवान हो संबंद परत रुता केला. ताचे एकल्याच पुताक ह्या संवसारी जाण देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या आपल्याच पुताक ह्या संवसाराक पाठोवन दिलो. आनी पवित्र पुस्तकान नव्या सोल्यान आमकां आयकूंक मेळचीं तीं उतरां हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन तुमच्या मापान जिवीत दिवंक हांव आयलां. क्रिस्तांच्या लागीं सरूंक आमकां हर एक दीस आमकां हें आपोवणें लाभलां. हाच्या वांजेलांत आमी पळयलें सुक्या खंडार कट्यार बसून आसलो मातेव. देव जेजू माथेवाक आपयता हे म्हज्या फाटल्यान म्हजो पाटलाव कर. आनी तो उठलो आनी जेजूचो ताणें पाटलाव केलो. ह्या संतोशान व्हडेक जेवण तो तयार करता आनी थंयसर आसले सकट ताका सवाल घालतात पत्क्यां सांगता जेवता म्हणून. पूण त्या वेळार जेजून दिल्ली साप हांव आयलां पत्क्यांक आपोवंक भगेवंतांक न्हय. आनी हे उतर मातेवा थंय चड ताच्या काळजांत रोमता आनी जेजूचो संपूर्ण रितीन पाटलाव करूंक तो मुखार सरता. हेच्या पयल्या वचपांत पेद्रूच्या पत्रांत कोटेपण साडा नवेंच जल्माल्ल्या बाळका बरी आपूट आत्मीक दुदाक लालया. बाचेव्याच्या वाटेन तुमी चलतेल्यात. देवान तुमकां वेंचून काडलां. देवान तुमकां आपलेंच दायज करून घेतलां. काळो कातावन एका विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलां. तुमकां लाभलें वर्तें देणें तुमच्या जिवितांत जियोंक प्रयत्न केला म्हूण सांत पेद्रू ताच्या पत्रांत स्पश्ट रितीन कळीत करता. दर्याक पावा जाय जाल्लें उदक पणकुल्यांनी उरलें तर तें घडयेन सुकता. तें पोंत पावूंक जाय, शेवट पावूंक जाय. अशेंच घडलें सांत आगोस्तिनाच्या जिणयेन. तुका सगळ्यान सोदून भोंवलो पूण तूं म्हजे भितर सांसुल्लोय. कितलो थोडो कर हांवें तुका भेटलो. जायते फावटी क्रियेचे घडये आमी निराशी जाता. पोंत आमकां पावोवंक आसा, शेवट आमच्या मोतींत आसा. तो शेवट मोतीन दवर क्रिस्ताक आपणावंक क्रिस्ताचें शेकून आमचें करून घेवंक हर एक दीस आमी प्रयत्न करया. वस्त वा बांदप नवें आसतना आकर्शीक दिसता. होगळीक तें पात्र जाता. दीस म्हयने वर्स पाशार जातना नवें पोवन गैरें जाता. बायली सोबाय माजवाता. तवळ तवळ तें घर ती वस्त आमी नितळ दवरची गरज. मनशा जिवितांत ती अशेंच घडटा. संवसारी जिवितांत मागणो जाल्लो देवातावन पयस पयस पावता. खंयसर कितल्या पयस पावल्या तें आमकां कळीत जायना. आयच्या वांजेलांत मातेव हेर संगतींनी तो मागणो जाल्लो. हेरोद अंतिफास राया खातीर कफेर नांवान तो सूंक वासुली करनासलो. कोणी ताका तसोच म्हणलो कोणी नासलो. ताच्या कामांत तो मग्न जावन आसलो. बदलूंक तो आशेतालो कित्याक जेजून ताका आपयलें. सट्ट करून तो उठलो आनी जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. जेजूचें आपोवणें ताका इतलें संतोश हाडलें की एक घडत जेवण ताणें थंयसर केलें. ताका सगळ्यांनी पयस दवरलो. सूंक वासुली तो करतलो. जेजू ताचेर दिश्ट घालता आनी ताका एक नवें जिवीत लाभयता. जेजू सांगलेलीं तीं उतरां हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगेवंतांक न्हय. मातेवानूच बरयल्ल्या त्या वांजेलांत सुरवेर तो 8 बागींचो विशय आमच्या मतीन दवरता. शेवट पावोवंक संतोश भोगोवंक न्ही संतोश आपणाव आमी कितें करी जाय म्हूण त्या 8 बागेंत स्पश्ट रितीन कळीत करता. आनी हें पवित्र पोवन आमी सर्वांनी जोडूंक साध्य आसा म्हूण आमकां सांगता. मातेवाच्या वांजेलांत देवाचें राज म्हणलो हो शब्द 50 पावटी उल्लेख केला. तितलो तो गरजेचो. देवाच्या राजा खातीर आमी हर एकल्यांनी
वचूंक पावोंक थंय प्रयत्न करूंक जाय म्हणलो संदेश आमकां स्पश्ट रितीन कळीत करता. भगेवंतपणाच्या आपोवण्या विशीं पापा फ्रांसिसान आपल्या अपोस्तलीक शिकवणेंत दिल्ल्या गौदातेत एक्झुल्ताते संतोसानी उल्हास पावा ल्हान ल्हान संगती पवित्रपणाक आमी जियोंक तर हें पवित्रपणाचें देणें आमी आमच्या चलत्या जिवितांत जियोंक आमी कितें करूंक जाय म्हूण आपल्या शिकवणेंत पापा फ्रांसीस सांगता. पयलें जावन एकलो वा एकली आपल्याच रितीन भगेवंतपणाची जिणी जियोंक मुखार सरा. दुसऱ्यांचेर दिश्ट घाल ताका पळोवन तो तशें जियेता तशें जियोंक म्हाका साध्य ना म्हूण चिंतच्या की जें कितें म्हाका दिलां जें कितें म्हाका ती देणी दिल्यांत म्हाका म्हजेच रितीन भगेवंत आपणावंक तूं प्रयत्न कर म्हणलो संदेश पापा फ्रांसीस दिता. हें केवल रिलिजियस बाबा भयणीक मात्र न्ही, एकल्याक पवित्र स्नान स्विकार केल्ल्या एकल्याक भगेवंतपणान पवित्रपणान जियोंक आपोवणें लाभलां. खंयसर तुमी आसात थंयसर तुमची भगेवंतपणाची जिणी जियेया. समर्पीत जिणयेक तुमकां आपोवणें लाभलां तर समर्पीत जिणी जियोवन तूं भगेवंत जा. काजारी जिविताक तुका आपयलां तर त्या जिवितांत भगेवंत आपणावंक तूं प्रयत्न कर. दिसपडतो ग्रास जोडचे खातीर तूं वावुरताय तर प्रामाणीकपणान नितीन तूं काम कर आनी भगेवंतपणची जिणी आपणाय. अधिकाराच्या पावंड्यार तूं आसाय तर बरें कर स्वता नितीन भगेवंत आपणाव प्रयत्न कर म्हूण पापा फ्रांसीस सांगता. आनी तिसरें जावन ल्हान ल्हान संगतींनी भगेवंतपणाची तूं वाड धर. पापसाहेब एक सादें दृश्टांत थंयसर दवरता. एक स्त्री अंगडीक वेता आनी अंगडीत हांवन फाटीं येता आसतना आनी एक स्त्री तिका मेळटा आनी ती उलोवंक सुरू करतात, खुबरो उलोवंक सुरू करतात. आनी त्या वेळार त्या स्त्रियेच्या वतींत एक ताळो तिका आयकता, तुवें अशें उलोवचें न्हय. आनी मत ती बदलिता आनी एका वाटेन ती चलता थंयसर खबरो उलोवचें राबयता. अशें ल्हान संगतींनी भगेवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक पापा फ्रांसीस आपल्या ह्या शिकवणेंत आमकां उलो दिता. मगचनो वडतांत कळे फुल्ल्यार आमी गांवांत गाजोवची गरज ना. तसो स्वाद परमळ आपापशेंच सर जाग्यांनी वळटा. आमी भगेवंतपण जियेता वा पवित्रपणांत जियेता म्हणून आमी गांवार गाजोवची गरज ना. आमच्याच जिणये द्वारी करण्या द्वारी उतरां द्वारी ती एकल्यांक कळटा, एकल्याक ती दिसता. तर त्या वाटेन चलोवंक हेरांक दाखोवच्या खातीर न्ही बगार जें कितें म्हाका तें देणें लाभलां बऱ्या वाटेन चलोवंक कृपा आमी एक दीस आमी मागोवंक जाय. बळका जेजूच्या फेस्ताक आमी तयाराय करना जावं. जेजू मनीस जाल्लें घडीत आमी संभ्रमन आचरण केलें त्याच मापान तो बाळ जाल्लोय हें घडीत आमी आचरण करता. देवाची खुशी जेजून केली, ताका दिल्लें तें मिसांव जेजून पंथाक पावयलें. ह्या पवित्र जाग्यार बावार्थान साबार तेसावां विनवण्यो गरजो आमी घेवन येता. पवित्र देवाच्या वांजेलांत ल्हाना भुरग्यां बरी सल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या रासांत रिगचे नात. बावार्थान उक्त्या मनान नितळ काळजान आमची मागणी त्याच बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक रितीन ह्या नोवेना दिसा आमच्या पासत हेरां पासत कुटुंबा पासत समाजा पासत एकल्या पासत प्रत्येक रितीन मागया. पिद्रून सांगलेली ती उतरां सोम्या आमी कोणा लागीं वसूं. तुज्या लागीं आसात सस्नीक जिविताचीं उतरां, पवित्रपण दिवंक शकचीं उतरां तुजे थंय आसात. तर तीच उतरां तेच पवित्रपण त्याच जेजू क्रिस्तांव आमी मागून घेवया. सक्रामेंत आमी स्विकार केल्यात. सक्रामेंतांत आमकां जेजूची कृपा लाभता. बाह्य रितीन आमकां कितेंच दिसना पूण आत्मीक रितीन ती कृपा आमी घेवंक शकता जेजू क्रिस्तांव. तर नोवेनाक पयसतांव लक्षिल्ल्यान जाग्यात आमी आयल्या, बावार्थान आमी आयल्या. भुरग्या भशेन उक्त्या मनान नितळ काळजान सर आमची मागणी त्याच बाळका मुखार जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. पवित्रपणान वाडोवंक पवित्रपणाचें देणें आपणावंक आनी जेजूक लक्षिल्ल्यान पाटलाव करूंक जेजूक मोग आपणावंक जाय असली कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन.
सुविस्फुरा सृष्टीचा रचणारा आम्ही तुकातील वाचणार तुझ्या बुद्धात पुन्हा तुवे आमकां दिला